उरले यार पण मागे आमगे एज ना उलयत जाल्यार तर फास्ट उलयत जाल्यार पळय तो प्रेसिडेंट आनी हांव सेक्रेटरी देवळा कडेन ना आमी दोगू वाचू आवाज सगळं म्हणजे कॅमेरा तो आमगे एक सेक्रेटरी आतां उलोवपाचो कॅमेरा आवाज उलय न्ही प्लस आमगे एक सेक्रेटरी आहा न्ही पयलीं तेंच्यान एक आम्ही किती मानले माझ्या जनरल मीटिंग 2 फावटी घेतले आणि 2 फावटी ड्युरिंग द मीटिंग वेरियस टॉपिक वेर डिस्कस्ड ऑन द महाजन श्री बाबानी गांवकर आमगे महाजन फ्रॉम जरीवाडा रेज द टॉपिक इशू रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेमेटियम रोड कंस्ट्रक्टेड by the Paroda village panchayat situated at survey number 195/50 field name Conshat in Mule village. Since the land figured in 1 and 14 upon column government of Goa in total area 3825. The Hindu crematorium is mostly used by Tayawadi Gaonkar, Gudi Gaonkar, Jariwada Gaonkar, Karega Gaonkar and Kalekar Gudi. Last decade of years, they all the Mahajan of Mahadev Devasthan. During the discussion, it was also mentioned about the importance of the Hindu. ह्या हेजेर फंक्शन जाता है शिगमो होळी गडे उत्सव हांगा जाताले ह्या महादेव देवस्थाना अंडर हे सगळे शिगमो हे बी जाताले कंटिन्यू कशें राव चड तुमचे मुळे हे सायडीन घेतल्या बरें दिसता बॅकग्राउंड हो घेतल्या बरें दिसता हो मुळे आमचे रेव्हेन्यू विलेज मुळे गांव रेव्हेन्यू विलेज मुळे सुरू करूया नमस्कार माझे नाव विनय वेळीत आम्ही आदी ब्रिगेड आसा आमची संस्था आसा स्पेशल ST लोकांची कमिटी खातीर आमी ती आतां घडये लायली एक पयलीं सांग आतां तुमी आसा ते खंयच्या गांवां आसात आमी सद्याक तळेवाडी गुडी पाडोळा म्हणटा आसा रेव्हेन्यू विलेज मुळे रेव्हेन्यू विलेज मुळे आनी ओके. मेन इशू कितें तुमगेलो हांगा लोक जमपाचें कारण कितें इशू कितें जालें आमकां हांगाच्या लोकांनी फोन मारलो आनी सांगलें बाबानो आमचें अशें आसा म्हणजे मसणीचो दिसो आसा स्पेशल आनी म्हणपा लागले मसण आसा पळय आमी डिमांड केल्ली गोवोरमेंटा कडेन लेटर केले तांकां की ही जमीन आसा ती गोवोरमेंटाच्या नांवार आसा ती जाता तितले बेगीन श्री महादेवाचें टेंपल आसा त्या ट्रस्टाच्या नांवार करची म्हणून पूण आतां कमीत कमी 3-4 म्हयने जाले आजून बरें कांयच रिस्पॉन्स ना सो लोक आतां सगळे हांगा युनिटी जाले एकवट जावन सगळे 5 गांवचे लोक एकटेन येवन गोवोरमेंटा कडेन डिमांड करपाक सोदता की बाबा गोवोरमेंट सरकारा ही जमीन आसा ती लोकांच्या नांवाचेर हेच्या आमच्या महादेवाच्या नांवाचेर ट्रस्टाचेर करून जातले बेगीन दी म्हणून होच आतां हांगाचो मेन मुद्दो आसा आनी तेंचें अशें बी म्हणणें आसा फुडाराक की जो पर्यंत ही जमीन हेंच्या नांवार जायना ट्रस्टाच्या नांवार जायना तो पर्यंत ते लोक ओगी बी रावचे ना कित्याक आतां खूब टायम जावन गेला आनी हांगा इलिगल बी खूब लोक भरला खंय अशें आयकलां तेंचे कडेच्यान हांवें फुडाराक कितें जातलें तेंचो कोण मरतलो फुडाराक तेंचो इलिगल भरला तेंचे आनी ते ह्या जमनीचो हक आपल्या मागतले पूण हेंचें म्हणणें इतलें आसा की
ही जमीन आसा ती गांवकाराची आनी गांवकाराकूच मेळपा जाय. पूण हाका लागून तुमी गव्हर्मेंटाक लेटर बी केल्या ऑलरेडी त्यांनी ह्या लोकांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी लेटर केल्ले आसा गव्हर्मेंटाक. तुमी जाताले एक कॉपी पळोवपाक शकता सगळी. ही RTI मागलेली पंचायतीची. आणि सेकंड त्याने आमचे ना तुमी लेटर केलं गव्हर्मेंटान रिप्लाय कांय केलं ना ना रिप्लाय काय केलं ना. हाली खंय कोण तरी विचारपाक गेले बाबा आमची ह्या देवस्थानाची कमिटी की आमी लेटर केल्ले ते खंय आसा का म्हणून. ते सांगता की तांकां ते लेटर शेडला म्हणून. पूण हांगा तेंचे कडेन रिसीव कॉपी आसा. सो कशें म्हणूंक शकता शेडला म्हणून. सो जातले बेगीन स्पेशल CMा कडेन रिक्वेस्ट करता जातले बेगीन तुमी ह्या गजालीचेर लक्ष घालचें. कित्याक लोक आतां खूब त्रासाचे दीस काडटा म्हणटा भशेन जाला. फुडाराचे चिंतून आपल्या भुरग्याचें चिंतून. देवस्थान खंय आसा सर तें प्रेसिडेंट कोण तुमचो आणि ही जमीन आसा ती हेजी सद्याक आमच्या 149 सद्या आमी चेक केल्ल्या भशेन ही जमीनाची नांव गव्हर्मेंटाचें आसा. आणि तितून स्पेशली क्लॅरिफायड केल्ली कडेन तुम्ही आता आणि लेटर बी करतले गव्हर्मेंटाक मागपाक. हय आतां सद्याक आमी आतां आदी ब्रिगेड्स आसा पळय न्ही आमी तेंच्या सगळ्यांच्या आदारान आमी आतां ही केस फुडें घेवन वयतले आमच्या लोकांच्या हेल्पाक लागून. कित्याक तेन्ना आतां खूब त्रास भोगले आसा. हे आमी आतां पळयला तो आनी एक इशू आसा तो मागीर आमी इल्लेले काडटले आतां इल्लेले जाता तितले बेगीन. डावट आसा की हिंगा एनकरेजमेंट बी जातले आनी कोण कोण हे करतलो. ऑलरेडी हांगा मायग्रंट्स भरल्ले आसा. ओपन सांगता हांगा मायग्रंट्स भरल्ले आसा ह्या गांवांक. त्यांची घरां बांदली आसा. सो ओके ते म्हणटा आपल्याक तशी कांयच ना बरें आसा कोणी विकली न्ही आतां आमकां बी कांयच खबर ना. आतां ते कितें म्हणटा फाल्यां सकाळ तेंचो कोण मेलो जाल्यार कितें घडटलें ते बी आमचे हेजो हक्क मागतले ह्या मशिणीचो. पूण सायडी आसा ते म्हणजे तेंकां कोणाक दिवपा नाका. कित्याक एक पवित्र स्थळ म्हणजे एक मसण आसता पळय ती मेल्या नंतर वयता पळय ते वणिता तो तेंचे म्हणटा कितें आमचे 5 गांव आसा ते आमचे 5 गांवचो ह्या जमनीचेर हक्क आसा. तुमचे गांवचो आमचो एक भुरगो आसा. तुमचें नांव सांग. म्हाजें नांव विनय वेळीप. हांव आदी ब्रिगेड आसता आमची न्यू संस्था काडटा तेजे हांव एक एक्टीव मेंबर म्हण आसा. आमचे मदीं आमचे पंकज बाब आसा आनी आमचे सतीश बाब आसा. हे आमी आतां एक्टीव टीम मेंबर आसा. ज्या ज्या जाग्यार आदिवासी समाजाचेर अत्याचार जाता त्या त्या जाग्यार आमी वयता आनी आवाज उठयता आमची लोकांच्या हेजेर अत्याचार. लोकांक हेल्प करतले बाबा हें करपाक घेवपाक. हय आमी आतां हेंच्या फाटल्यान सदांच आसा. आमी आतां हेंची हें सोडची ना. जो पर्यंत ही जमीन आसा गव्हर्मेंट आसा पळय न्ही तेंच्या नांवाचेर करिना ट्रान्सफर तो पर्यंत आमी आवाज उठयत रावतले. आमी ओगी रावची ना. हो आतां गांवचो भुरगो आसा तो आतां तुमकां सांगतलो म्हणजे तांकां खबर आसतलें सगळें. यो अशें कॅप करतलो काही वेळा कितें जातलें हांगा आमी पयलींचे पद्दती प्रमाणे आमी हांगा लासतली. लासल्या नंतर दवर येतलो आनी हे लोक ऑफिसार हाडूंक शकता येता कदाचित फुडाराक. तेन्ना आमकां मागीर प्रॉब्लेम जावंक शकता. सर तुमचे कितले सद्या मेंबर आसा. आमचे 4 गांवचे लोक आसात. 5 वाड्याचे. 5 वाड्याचे. सो तुमी कोणा मेळ्ळे जाल्यार हिंगा. हय आमचे सगळे आमकां वांटणी आसा 5 वाड्यांक आनी एक आमचो कलेकार आसा. कितल्यो जागो आसा थंय कमी आसता 3,500 3,800 आसा. 3,800 कितें आसा. आतां हांगा ते मुसण हें चालू आसा काय ते बेश्टो जागो आसा तो. ना सगळें चालू आसा. प्रत्येकाला वाटी आसा. एक मिनीट हांव काल हें करूंक शकता. म्हणजे जे सर्वेचो प्लॅन आसा पळय न्ही तेजेर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान दाखयलें आसा बाबा हांगासर हें करता म्हणून. मातशें झूम करूं शकता. सिमेट्री आसा पळय 5 आसा त्यो ऑलरेडी 7 जाण आसा ते तेंची सिमेट्री ऑलरेडी दाखयली आसा. म्हणजे एज पर ही जागा सिमेट्री म्हणून सरकारान ऑलरेडी घोशीत केल्ली आसा. हय तुमची डिमांड कितें ती सिमेट्री पडटा जागा आहा तो सगळो तुमचे देवस्थाना नांवार करचो. ह्या गांवच्या देवस्थानाच्या नांवाचेर जातले बेगीन गव्हर्मेंटान करचो म्हणून. आमी कोणाचे ओपोज कांयच उलयना हांगा. आमचो हक्क आसा ह्या गांवचा हक्काचो तोच मागता आमी ना हांगा राजकारण करून येयला ना आनी कांयच ना. आमचो मेन मुद्दो आसा तेंचो हक तांकां मेळचो जातले बेगीन. तुमी गव्हर्मेंटाक लेटर बी दितले. आतां आमी लेटर बी करतले. हय फ्रेश लेटर करतले आनी हे पयलींचे लेटर केले तेंची बी वासूस करतले. आनी कितें पळय तुमचें नांव सांग. रामचंद बी गांवकर. तो करता सांग कितें सगळें सांगा कितें घडटा सगळें सांग तूं पयलीं. हांगा आमी सगळीं पयलीं दिसान
पयलीं गाडी सामकी आमची रावून रावून सगळी मडी आमगेली हिंग नासताले आमी तळ्याकार काळ्याकार वाट करून घेतले उडीकार ताल्याकार आनी जडेकार हे वाट करून घेतले तो तुका तो ताका हो आमकां काळेकारांनी वचो जडेकार वाटू करून घेतले त्या प्रमाणे आमी ते मसण आमगे चालू आहा नाचपाक तो तुमचं विमान उरली तो जागो हय आमकां देवस्थानान देवस्थानान आमकां सगळ्यांक 5 जाणां आमगे सगळें जावपाक जाता बायट घे म्हजें नांव नेहा गांवकर आनी ऑलरेडी तुमी हांगा उलयल्ले आसा आतां जशें की हांगा भरपूर मायग्रंट भरले आसा आमकां एकटे वचपाक सुद्दां भंय दिसतात आनी एक म्हळ्यार तुमी आयकल्लें आसतलें जो फाटल्या दिसांनी नावेलीम इशू जाल्लो तो मे बी सगळ्यांक पावलो आसतलो व्हायरल जालो आसतलो विडियो मे बी तशेंच ते चेडवा मायग्रंट्सांनी कितें तरी केल्लें असो इशू हाडलेलो आतां ते आमचे कडेन फाल्यां जावपाक शकता आमचे मागीर सेफ्टी कोण पळयतलो होय बी आसा इशू तुमकां डावट आसा हिंगा कोण मायग्रंट बी येवन जाग्यार हें घेवपाक शकता हे करू जखमोग शकता कोण ते सांगूंक शकना न्हू मुखाल्लें कितें जावपाक शकता So, एक पाट ते आमी आतांच डिसायड करपाक जाय न्ही पंचायत कितें म्हणटा तुम्ही पंचायतीक कितें सांगलें लेटर बी काडलें तुमी आमी RTI मागला पंचायती कडेन RTI तेणी कितें सांगला मास्क घालून उलय मरे मास्क घालून उलय जायना आम पंचायती अंडर RTI मागलें सो RTIला मेन्शन केला फर्स्ट क्वेश्चन कितें सांगलो हो रोड ते फुडें व्हरपाचो दी सो आमी कितें वेदर NOC इज गिवन टू एक्सटेंशन रोड फ्रॉम सर्वे नंबर 195/50 पंचायती विचारला तेजे आन्सर कितें दिलें तेणी with reference to your application dated 3/21 RTI Act 2000 I am submitting you with reference to point number 1 it is inform you that information sought by you is not available. Second question kit म्हणतो if NOC is given extension road survey number 95 then what document is attached to avail NOC, who is the person of asking NOC and for what purpose. Second talk is म्हणता with reference to point number 2 it is inform you that the information sought by you is not available. Every time तो not available म्हणता. Third, this clarifies Samshan Bhumi Hindu crematorium by showing the symbols on the plan. Whether Panchayat is aware of it or not, tak vicharle tu aware आहा म्हणून तेजे. It is inform you that the information sought by you does not come under the purview of RTI Right to Information Act 2005. And last, if Panchayat is aware of this plan, then Panchayat has any right to give NOC to extension road from survey number 195/50. So म्हणता as regard point number 4, it is informed you that this office has not given any NOC to extension road from survey number 195/50 म्हणले तेणी. हे सगळे तेणी आपूण नाच म्हणटा. ना तुम्ही आता पंचायती बी लेटर करतले तुम्ही बी बाबा तेणी बी मागचे की हो जमीन जी आसा गव्हर्मेंटा कडेन ती तुमकां देवस्थानाक दिवची म्हणून देवस्थानां दिवची ना हो हक्क आमकां कित्याक जाय हो हक्क आमकां पयलीं सान आमी एंगेज करता हे मसणीचेर आनी आमगे हे शिगमो उत्सव गाडे जाताले थ्रू ह्या मसणी अंडर आनी होळी अशेंच वयताली सो आमकां ते आमगे रिटेन करचें आमकां कितें म्हणटा तें पंचायतीचो हेल्प घेतो काय म्हणटा पंचायतीचो हेल्प घेतल्यार ते आमकां बायपास करता पळोवपाक गेल्यार ना तुमी तांकां लेटर दिवपाक जाय लेटर दितले गव्हर्मेंट बी एक रेजोल्युशन वचपाक जाय न्हू ना आमी पंचायती लेटर केला एक कॉपी टू आतां आमी एक देवस्थान केल्लो आसतना एक कॉपी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ऑनरेबल MLA कुंकोळीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सेक्रेटरी ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि VP पारोडा ही पंचायती आमी ऑलरेडी हें केला तेमी आमकां कांयच हें केलें केन्ना दिल्लें हें दिल्लें 14/1/2021 आनी RTI मागले आमी केन्ना 15/2/2021 आता एक लास्ट मागणं माझे इतलेच की हे जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटान स्पेशल CMान तरी स्पेशल लक्ष घालून यांचो हक यांका दिवचो हे मागणी
आणि हांगा आमकां आयज आमचे मिडिया येयल्या त्यांनी कवर केल्या बद्दल त्यांचे बी हांव धन्यवाद करता. एक लास्ट आता तुमकां इतलो लोक जो आमकां कारण कितें इतले ते आतांच तुमकां कित्याक दिसलें कितें हो इशू कितें हें आसा म्हणून? ते सांगपाचें म्हळ्यार कितें जालें आतां त्यांनी तुमी आतां पयलें आसत तेंचे पेपर वर्क ऑलरेडी त्यांनी केल्ले सगळे. जो पर्यंत लोकांची युनिटी येवन आवाज करना तो पर्यंत सरकाराक जाग अजून पर्यंत येयली ना आनी येवची ना दिसता. पण आतां सरकारान जाग जावचें पडटलें. कित्याक ही सगळे आतां तुमी लोक पळयता आसतलो सगळे 5 गांवचे लोक मेळून येयला हांगाचे हे आनी तेंची युनिटी आसा सगळ्यांची. ते तुमकां डावट बी कितें आसा की गव्हर्मेंट हो जागो आनी कित्याक बी यूज करीत बी? तेंचे तशेंच म्हणणें आसा कित्याक फायनली दीस इज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. सांगपा जायना आनी गव्हर्मेंट आपलो खंयचो प्रोजेक्ट हाडूं शकता हांगासर कित्याक तेजी न्ही ती प्रॉपर्टी. सो तेच लोकांचें म्हणणें बाबा आमची मुसळ आसा ती आमकां जाय आमच्या नांवाचेर करून दिया आमचे म्हळ्यार तेंच्या देवस्थान नांवाचेर तुमी करून दिया म्हणून हें तेंची मागणी आसा इतलेंच. पूण एखादी जमीन एक्वायर केल्यार गव्हर्मेंटान जाता न्हू. ना पण ती कित्याक ऑलरेडी गव्हर्मेंटा नांवार आसा न्हू. नांव चुकून आसा लागली ती. ते तुमी म्हणटा गव्हर्मेंट फाल्साकडे तशें म्हणचें ना. ना चुकून लागला म्हणटा मग डॉक्युमेंट बी कितें आहा? आनी एक मातशें कितें पळय आनी स्पेशल हांव हेतूंक आमचे ST कमिशन आसा पळय न्ही तेका उलो मारता. तुमी आतां ह्या टायमार लोकांच्या फाटल्यान रावपाक जाय. फाल्यां सकाळीं कितें जालें म्हणटकीर आमी आसले म्हणपा नाकात हांगा. तुमी बी स्पेशल ST कमिशनाक रिक्वेस्ट करता बाबा जातले बेगीन तुमी हेतून लक्ष घाला कित्याक तुमचोच लोक आसा हो. तर मागीर टेंपला एक फोटो नाल्यार कितें जाल्लें? फोटो तुमगे ते देवस्थाना म्हणटा कोणा कडेन कितें कॉपी आसा देवस्थानाची फोटो बी कितें मारल्या देवाची ती न्यूली क्रिमेशन तें बी दाखयता. आसा पयलीं हें केल्लें. कोणा कडेन मातशें सेंड करा व्हॉट्सएप करा. लागीं आसा हय तेंची हांगाची प्रॉब्लेम म्हणटा तो. आणि म्हाका सांगूंक जाय फोटो दी म्हाजे सांग फोटो काडटा रे तुजे त्या लेटराचे. फोटो म्हाका तयार येतो मागीर गुडीकार तेजे नांव कालेकार म्हण आसता तेजे नांव आनी कसलें आसता. हो आमचो पयर कोविडा लागून हें जालो एक्सपायर्ड जालो. सो हो आमचो एक्टीव मेंबर आहा हेतून आसलो महादेव देवस्थाना हेतून. सो तो हे पुशअप करी आमी सगळीं मेळून हें करी ते देवस्थान ही फायल बी मूव करी लेटर बी. मागीर तुमी तेजें हें केलें मरण? हांगा केलें हांगाच केलें. पावसा मागीर आमकां त्रास जाता रे ते कितें तरी बाउंड्री अशें पळय हांगा एकलो करता ते सायडीन एकलो ते सायडीन एकलो करता सायडी आमगेले ते सायडीन आमचे अशें वांटून गेले. हे ते आमगेले. आता 5 गांवांची 5 वेगवेगळे हय पूण त्याच जाग्यार हें करता आणि एकाच जाग्यार हें करता. खंयचे गांव तें नांव? हां 5 गांव म्हणटा. 5 गांव म्हणटे तळवाडी गांवकर, झरीवाड्या गांवकर, गुडी गांवकर, कारेगांव गांवकर आनी आमी कालेकार म्हणटा गुडये वयलोच. अशें 5 डिफरंट जाग्यार जाग्यार हें करता 5 गांवाचे 5 5 कडेन हें करता. आणि पळय सर आमी हेका अशी देवस्थाना हिंगा ताका देवा भोवमान करतात. गाडये बी आसतना आमी भोवमान करतात. आमी गाडी बी भोंवताले फूल रावंड बी मारताले. रावंड बी मारताले. आतां सगळीं ही घर जायन आमचें तें हें केलां. सिनेमा तुका मेळटा आमचो. गाडी वयता. देवळा फोटो कोणाक